धन्यवाद म्हणटा कित्याक फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेणी डांबराचे रस्ते करपाचे आयज सुरू केला तुवें थँक्यू. नमस्कार. आयज आमी तुवें गांवांत वॉर्ड मिक्सिंग चालू केल्लें आसा. हे भाईच्या सहकार्यान जाल्लेलें आसा. अशें तुवें टू पंचायत 2 किलोमीटर रोड जातलो तो डबल जातलो आनी भाई आमचो असो फास्ट कामां करता. तेचे हेतून ते सगळे फास्ट जाता. आश्वासन दिता, उद्घाटन करता, पण प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी ही जाल्ली आमी आजून तशी पळोवंक ना. पण आज जीत बायंचे कितें केलां पळय, जेणे ते आतां सद्या कामाक प्रारंभ केल्लो आहा, कितलेशे कोटी मंजूर करून हाडल्या. जवळ पूर्ण मांद्रे मतदारसंघ हॉट मिक्स जावपाच्या वाटेर आहा. ताचो प्रयत्न आणि जबरदस्त एक लिडरशीप अशो क्वॉलिटी ह्या बाई कडेन आसा. त्यामुळे आमचो ताका नेहमी असो सपोर्ट आसता, आदार आसता आणि आमी नेहमी तेंच्या बाजून आसता. पण प्रत्येक निर्णय विचारपूर्वक घेता. भले मोठो पदवीधर नसात, पण साधारणशा सुशिक्षित इंजिनियराक सुद्धा हे आमदार भारी पडटात अशें तेची अंमलबजावणी फुडले फार विजन म्हणून ही व्यक्ती परिचित आसा. एक विकास म्हणून कुठल्या सुद्धा काय वावगे ठरचे ना, चुकीचे ठरचे ना. कित्याक हांव प्रत्यक्ष आमी पेशांत शिक्षक आसलो, जबरदस्त अभ्यास त्या व्यक्तीचो केल्लो आसा. त्यांनी समाज सेवेचे एक कार्य जे केलां, हे कार्य ताका नियमीत अशी ताकद मेळची, जोर मेळचो, सहकार्य मेळचे आणि मांद्रे मतदारसंघाचोच न्हय तर संपूर्ण पेडण्याचो विकास जावचो अशी मी अपेक्षा ह्या देवीच्या समोर करता. थँक्यू. हो रस्तो म्हणजे रैना ग्राउंड तुये पंचायती पर्यंतचो रस्तो वॉर्ड मिक्सिंग दोन्ही बाजूनी जावपाचें आसा. आणि ह्या वॉर्ड मिक्सिंगच्या कामाचो शुभारंभ आमचे माननीय आमदार जितभाई आरोलकर यांच्या हस्ते जावपाचे आसले. पण कांय कारणास्तव आमच्या विधानसभेचे अधिवेशन चालू असल्यामुळे तांकां तातडीन पणजीक वयचें पडलें. म्हणून आमच्या गांवचे सरपंच साळगांवकर वहिनीच्या हस्ते ह्या कामाचो शुभारंभ जाल्लो आसा. हांव आदी पयलीं तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता. आमच्यो सरपंच गांवच्यो साळगांवकर वहिनी, उपसरपंच मनोहर पेडणेकर, माजी सरपंच उल्हास नाईक, तसेच ज्येष्ठ कार्यकर्ते जे गोसावी सर आसात, तसेच पत्रकार आयज झाडून पावलेले आसात. सगळ्या पत्रकारांचे हांव कौतुक करता, स्वागत करता. आयज म्हाका खूब बरें दिसता की अनेकदा आमी कामांचो शुभारंभ करता आणि अनेक दीस ह्या कामांच्या शुभारंभ जाता पूण कामांची सुरवातूच जायना अशें आमकां एक विचित्र अशें चित्र पळोवंक दिसता. पूण ह्या कामाची सुरवात कॉन्ट्रॅक्टरान पयलींच 4 दीस केल्ली आसा. हांव ह्या एरियेन डेली वॉकिंगाक येता आनी हांव पळयता की रस्ते क्लीन, रस्त्या वयली धूळ साफ करपाचें काम तेंच्यांनी 4 दिसां पयलीं आदींच सुरू केल्लें आसा. आणि तुमकांय दिश्टी पडटा की हांगा सगळे पळय वॉर्ड मिक्सिंगची मशिनां, सगळी मशिनरी चालू आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की येता त्या 5-6 दिसां भितर हो रस्तो पूर्ण जातलो. म्हणून हांव ह्या रस्त्याचे संबंधीत इंजिनियर तसेच कॉन्ट्रॅक्टराचे कौतुक करता. देव बरें करूं.